बिरेस्तारा सकाळी मंगेशी वाठारांतल्या वेलिंग जंक्शन ते नवीन बायपास जंक्शन या पोरण्या बायपास रस्त्याचे डांबरीकरणाचे उक्तावण कला आनी संस्कृती संचालनालयाचे मंत्री आनी प्रियोरचे आमदार गोविंद गावडेन केले। सुमार 1.40 लाखांचे डांबरीकरण आसतले। मुख्यमंत्र्यान बुधवारा जे अभियंते निलंबित केला ते ताणें योग्य पाऊल उखल्ला, कारण बाकीच्या अभियंत्याक ताची बूथ मेळटली अशें कला आनी संस्कृतीचो मंत्री गोविंद गावडेन सांगले। डॉक्टर प्रमोद जी सावंत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे जेईस आनी एईस जे सस्पेंड केल्ले आसात ते खरें म्हणल्यार योग्य जे पाऊल आसात। बाकीच्या सगळ्यांक हो सबक उरपाचो गरज आसा, कारण जर निग्लिजन्स जर जालें, कित्याक लागून निग्लिजन्स जाल्ले आसात तेजी शहनशहा तेजी चौकशीचो आदेश दिल्लो आसा आनी म्हणून सस्पेंड कित्या खातीर केल्ले आसात त्या चौकशीच्या आदेशा भितर तांचे इंटरफियरन्स आसपाक जायना। खरें म्हणल्यार ही नॅचरल कॅलेमिटी जावन आसा। आतां घडये एखाद्या पर्पजली तातूंत भितर लो स्टँडर्ड मटेरियल वापरलेले आसात किंवा बाकीचे सगळे लो क्वॉलिटीचे प्रोडक्ट वापरलेले आसात, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी चौकशीच्या अहवाला नंतर मेळटलो म्हणून तात्पुरते तांकां सस्पेंड केल्ले आसात। आनी डेफिनेटली इट इज द प्रोसिजर ऑफ द गव्हर्नमेंट